नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मदीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. ऑफिशियल हॉस्पिटॅलिटी जेवण आनी हायटी कार्यावळीं खातीर फाटल्या 5 वर्सां खातीर सरकारान केल्यात सुमार 130 कोटी रुपया खर्च. मुख्यमंत्र्यान दिले लेखी जापेंतल्यान बाब उक्ताडार. रशियन पर्यटकान हरमल आनी मोर्जेत 2 रशियन बायलांचो गळो चिरून केलो खून. पुलीस चौकशेत दुबावितान आनीकूय लोकांचो खून केल्ल्याचे आयला उक्ताडार. पुलीस करतात तपास. साश्टीतली साळ न्हंय जाल्या पुरायपणान दूषित. न्हंयत सिवरेजीचे बुरशे उदक सोडिल्ल्यान साश्टीकारांनी उक्तायल्या तिडक. सरकार फक्त दिता पोखी आश्वासनां, मात प्रत्यक्षात कांयच ना म्हणटात थळावे. शिंयाळी अधिवेशनांच्या निमण्या दिसा 5 म्हत्वाची विधेयकां विधानसभेत मंजूर. मात जनविश्वास दुरुस्ती विधेयका आड विरोधकांनी विधानसभेत घालो बोवाळ. चर्चा करिनासतना विधेयक केले मंजूर, विरोधकांचो आरोप. मुख्यमंत्र्याच्या आदेशा उपरांत येरादारी पुलीस एक्शन मोडात. 10 टिंटेड गाडयांचेर फांतोडे येरादारीन केली कारवाय. संबंधित गाडयांच्या धन्यांक घाली तालावां. आणि अंत्रुज मालाच्या जीव्हीएम्स डॉक्टर दादा वैद्य कॉलेजीच्या मैदानार 27व्या गोवा युवा महोत्सवाची जाली भव्य सुवाळ्यान उक्तावण. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान रंगयलो कॅनवास. गोंय सरकारान 2021 ते 2025 ह्या काळात ऑफिशियल हॉस्पिटॅलिटी, जेवण आनी हायटी कार्यावळी खातीर सुमार 120 ते 130 कोटी खर्च केल्यात, अशें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान स्पश्ट जाला. ह्या खर्चात मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव आनी हेर अधिकाऱ्यांनी महत्वाच्यो बसका, परिशदां, हेर सुवाळ्या वेळार केल्ले जेवण आनी हेर खर्चांचो आस्पाव आसा. ऑफिशियल हॉस्पिटॅलिटी, जेवण आनी हायटी कार्यावळीं खातीर सरकारान फाटले 5 वर्सांत सुमार 130 कोटी रुपया खर्च केल्यात. आंकडेवारी प्रमाण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो एकल्याचो खर्च सुमार 95 ते 105 कोटी जाता. तशेंच ह्या खर्चात मंत्री, मुख्य सचिव आनी हेर अधिकाऱ्यांनी महत्वाच्यो बसका, परिशदां, हेर सुवाळ्या वेळार केल्ले जेवण आनी हेर खर्चांचो आस्पाव आसा. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही बाब उक्ताडार आयल्या. हातूंत सगळ्यांत चड खर्च अधिकृत दनपारचें आनी रातचें जेवण, राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय परिशदां, शिष्टमंडळाच्यो बसका, पुरस्कार सुवाळे आनी हेर व्हडल्या सरकारी कार्यावळीं खातीर खर्च केला. कितलेशेच कार्यावळी ताज सिदादे, विवांता, मॅरियट, ग्रँड हयात, ताज एक्झॉटिका ह्या सारकिल्या अलिशान हॉटेलांत आयोजीत केल्ल्यो. जाल्यार जायत्यो कार्यावळी मुख्यमंत्र्याच्या अधिकृत निवासस्थानाचेर जाल्यो. वर्सा प्रमाण कार्यावळींक खर्च 2021 वर्सा 18 ते 20 कोटी, 2022 वर्सा 22 ते 24 कोटी, 2023 वर्सा 28 ते 30 कोटी, 2024 वर्सा 17 ते 19 कोटी आनी 2025 वर्सा 35 ते 38 कोटी. सरकारान खंयच्या कार्यावळीं खातीर चड पयशे मोडल्यात. इंडियन असोसिएशन ऑफ सर्जिकल ऑन्कॉलॉजी परिशदे खातीर आयोजीत केल्ल्या जेवणा खातीर 28.91 लाख, इंडियन मेडिकल असोसिएशन राज्य परिशदेच्या जेवणा खातीर 13.45 लाख, वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेसीच्या समारोप सुवाळ्या खातीर 12.60 लाख, गोंयच्या राज्यपालाक निरोप दिवपा खातीर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत 10.88 लाख रुपया खर्च केल्यात. एकंदरीत पळयले जाल्यार दर वर्सा खर्चात वाड जायत आसा. 2025 वर्सा दर कार्यावळीं खातीर कोट्यांनी रुपया खर्च केल्ल्याचे उक्ताडार आयला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रशियन पर्यटकान हरमला आनी मोर्जीत 2 रशियन बायलांचो गळो चिरून खून केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. पुलीस चौकशेत दुबावीत रशियनान आनीकूय लोकांचो खून केल्ल्याचे उक्ते जाला. ताका लागून पुलिसांक घाम सुटला. दुबावितान खंयच्या वाठारांत ह्या लोकांचो खून केला ताचो तपास चालू आसा. पळयात. 1994 ते 2009च्या काळात गोंयांत दुपट्टा किलर, जाका महानंद नायक अशेंय म्हणटात, ह्या सिरियल किलराचो विशय बरोच गाजलो. ताणें दुपट्टाचो वापर करून कितल्याशाच बायलांचो खून लेगीत केल्ल्याच्या आरोपा खाला दोशी थारायल्लो. 1994 ते 2009 मेरेन ताणें अर्थीक नदरेन वंचीत फाटभुंयेंतल्या तरणाट्या आंकवार बायलांक लक्ष केंद्रीत करून तांकां लग्नाचें हायस दाखोवन तांचो गळो आवळून तांचें मोलादीक सामान चोरतालो. 2009 वर्सा नायकाक अटक करून आजीवन बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्ली.
आता 2026 गोंयांत रशियन सिरियल किलराचो विशय मुखार आयला. हरमल आनी मोर्जे ह्या फामाद दर्यादेगांचेर 2 रशियन बायलांचो गळो चिरून क्रूरपणान खून केल्ल्याच्या प्रकरणा खाला दुबावी 37 वर्साचो रशियन पर्यटक आलेक्सी लिओनोव हाणें आपूण फकत 1 वा 2 न्हय तर 10 ते 15 जाणांक जिणेंतल्यान मोक्ष दिला असो दावो केल्ल्यान गोंयच्या पुलिसांक घाम सुटला. तशेंच तांची न्हीद खळयला. एका खुनाचो तपास सुरू आसतना दुसरो खून मुखार येता. त्या उपरांत ह्या रशियन तरणाट्यान गोंयांत तशेंच हिमाचल प्रदेशांत लेगीत 6 जाणांक जिणेंतल्यान मोक्ष दिल्ल्याचो दावो केला. तो खरें उलयता काय पुलिसांची दिशाभूल करता हाची खोलायन चवकशी सध्या सुरू आसा. आम्ही सध्या मांद्रे पोलीस स्टेशनाचेर आसा आणि मांद्रे पोलीस स्टेशनाच्या हद्दीत काल अशे 2 घडणुका घडले. तातून रशियन नागरिकान एका 2 रशियन युवतींचे ॲलिना जी नांवां आशिल्ली रशियन महिलेची मर्डर गळो चिरून केल्लो आणि 2 बॉडये सध्या मांद्रे पुलिसांक एक मोर्जे आणि एक हरमाल ह्या 2 वाठारांत सापडलेले आसा. पुलीस तपास सध्या नेटान सुरू आसा. जो एक्यूज आसा तोय रशियनाचोच आणि ताचे म्हणणे आसा की आणखी काहीतरी मर्डर केला असो तो सांगतात किंवा चर्चा आसा किंवा हो मर्डर किलर जाव येता. त्या नजरेसून मांद्रे पोलीस तपास सुरू करीत आसात. ज्या पद्धतीन जे पर्यटक आमच्या गोंयांत येता पर्यटनाचो आनंद लुटपाक येता. काही पर्यटक व्यवसायाच्या निमतान येतात, काही पर्यटक म्हणून येतात आणि काही पर्यटक ड्रग्स पार्ट्यो जे आसता त्यातून गैरव्यवहारानूय सामील जाल्ले दिसून येता. पूण काही जे पर्यटक आसता ते मर्डर करता हे आतांच आमकां दिसून आयली. जे 2 घडणुका ज्या रशियन महिलेंचे मर्डर जाल्ले तातून दिसून येता की ह्या रशियन नागरिकान आणखी मर्डर केली जावं येता. तशी केली काय मर्डर जाल्यार पोलीस सध्या तपास सुरू आसा. पोलिसांची सध्या झोप उडोवपाचो प्रकार घडलेलो आसा. पयली इश्टागत मागीर खून. ह्या खुनात बायलो आनी दादले दोगांचोय आस्पाव आसा अशें दुबावितान पुलिसांक सांगले. तशेंच पयलीं लागीं येवन इश्टागतीत संबंद जोडटालो आनी मागीर खून करतालो आनी ही ताची युक्ती अशी ताणें पुलिसांक सांगला. रशियन नागरीक आलेक्सी लिओनोवान हरमल आनी मोर्जे हांगा 2 रशियन बायलांक मारून उडयल्ल्याची कबूल केल्या अशी म्हायती पुलिसांनी दिल्या. दोट्टी खून प्रकरणांतल्या 2 बायलांचो गळो धारदार शस्त्रान कापून खून केल्ल्याची म्हायती मुखार आयला. सध्या वरिष्ठ पुलीस अधिकारी ह्या प्रकरणाची चवकशी करतात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एका तेंपावयली साश्टीतली लायफलायन आशिल्ली फामाद साळ न्हंय आतां जिवी उरपा खातीर धडपडटा. ह्या न्हंयेत सिवरेजचे बुरशें उदक रिगिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. साळ न्हंयचो प्रस्न बेगोबेग तडीक लायात आनी आमकां थाकाय दियात अशें थळाव्यांच्या सरकाराक गाराणें. म्हाका दिसता जगातलें एक व्हडलें एनवायरमेंटल डिजास्टर. साल न्हंयेचे भशेन न्हंय खंयच ना जगात. एक न्हंयेत इतले तरेची कालवां, तिसऱ्यो, नुस्तें हेजेर सबंद साश्टीचें जीवन आसा. पूण आयज ताका ह्या गव्हर्मेंटाचे पॉलिसीजा लागून आमची न्हंय सगळी टोटली पोल्युटेड आसा. एक तातूंत नुस्तें जे भशेन आसतालें हांगा माडेला पासून इतलें नुस्तें सगळे कडेन आसा कांयच ना. सगळें काबार जालां ओन्ली बिकॉज ऑफ पोल्युशन ड्यू टू गव्हर्मेंट पॉलिसी. आतां सरकार म्हणटा आपूण पोल्युशना खातीर STP घालता, हें करता, हें सगळें लोकांक फटोवपाचें, लोकांच्या दोळ्यांत धूळ घालप. खरें म्हणल्यार हाजें कारण जाता जो सरकार जमनीचेर मडगांवच न्ही सबंद साश्टीन ज्यो परमिशन दिता ह्यो व्हडली कन्स्ट्रक्शन, बिल्डींग, इंडस्ट्रीज तांचें सगळें पोल्युशन न्हंयेत येता. सरकाराक खरेंच साल न्हंयत सांबाळपा जाय जाल्यार आयजूच सगळी परमिशन दिवपाक बंद करची, जमनीचो उपयोग चेंज करपाचे आनी मागीर साल न्हंयेक साल्वार करपाक हे जे सगळें आतां जे पोल्युशन चालू आसा ताजेर ते बंद करप हें गरजेचें. सो हिंगा आतां न्हू ही आमगेल्यो गोंयच्यो रिवर आहाय त्यो आमगेल्यो इकरकीत रिवर आहाय आनीक हेजें हिंगा टेस्टींग केलो आहा. आनीक जी रिवर्स आमगे गोंयच्यो सगल्यो रिवर आहाय त्यो सारक्यो पोल्यूट जालो आहाय. आनीक ही रिवर साला आहा ती इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्युटेड रिवर इन गोवा.
आतां नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल आहा तेणी आमगेले गोवा गव्हर्मेंटाक सांगलेलें की हिंगा फिकल कॅलिफॉर्म म्हणजे बॅक्टेरिया म्हणजे ह्युमन वेस्ट आहा तेजी हितून बॅक्टेरिया जालो आहा आनीक हिंगा रॉ सुवेज डिस्चार्ज जाता म्हूण आनीक कोर्टांनी आमगेल्या सरकाराक 6 म्हयन्या भितर हिंगा कितें तरी मेजर घेवचे आनी हें उदक एटलिस्ट न्हांवपाक जात ते भाशेन कोच म्हूण आमी मागुगडा आसा आमच्या भुरगेपणाक हे रिवराक न्हांवपा येताले नुस्तें धरपा येताले कांटाळ बीन घालन बट आतां हितून पांयो गायले जाल्यार तुगे आखो पांयो इन्फेक्शन जावन येवपाचो चान्सीस आहाय आतां जायत पडे न्हू हे रिवराक डायरेक्ट म्हणजे सुवेजा डायरेक्ट डिस्चार्ज जाता हे रिवराक आनीक तें बंद जायना गव्हर्मेंटान फाटीं डिसिल्टींग करपाक थ्रू WRD म्हाका सदां डिसिल्टींग करपाक एक वर्सभर पयलें नियरली 60 crores सँक्शन केल्ले आनी डिसिल्टींग जालोलें बट डिसिल्टींग जाल म्हणटरी जे पोल्युटींग सोर्स आहाय जी आमगेली अनट्रिटेड सुवेज आहा ती डायरेक्ट पोतून हिंगा येता आनीक आतां हेचो हिंगा हें आख्याची डेकोरेशन सुपरफिशियल म्हणजे हें लोकांक दाखोवपाचें हें डेकोरेशन केलो आहा आनी हांव म्हणना म्हणजे हें कितू इफेक्टीव तें आनी एश कोन्न आख्खी रिवर क्लीन जातली सगळ्याक जावं माडेल आमगेलें हॉस्पिटल आहा थिंगा जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा थिंगा नावेली सायडीन हिंगा डायरेक्ट हिंगा रॉ सुवेज एंटर जाता इवन आमगेलें जे STP प्लांट आहा मारगांव थिंगाय म्हाका दिसना थिंगा सारकें ट्रीट जाता म्हणजे तांकां कॅपसिटी आहा अशें म्हूण कित्याक लास्ट टायम आमी गेलो तेन्ना रॉ सुवेज सोडले ते थिंगा ट्रक लायनीन आसताय तेजेरी कोटा म्हणजे हेंकोडे हिंगा कॅपसिटी ना म्हूण आनीक म्हाका दिसना सरकारान अननेसेसरी आमगेलो म्हणजे टॅक्स पेयर आहाय तेंगेलो पयसो हो सोर्स आहा तो बंद कोन्न आसतना म्हणजे पोल्युटींग सोर्स आहा तो बंद कोन्न आसतना असलें हें डेकोरेशन घायलें तें कोश न्हू मुगेली विनंती आहा रिवर साल पळय आसा न्ही तेजी ओरिजीन हांगा वयर वेर्नाच्यान स्टार्ट जाता आनी इट गोज ऑल द वे अप टू बेतूल आतां ही रिवर जी आसा दीस हॅज बीन ट्रेडिशनली कॉल्ड एज अ लायफ लायन ऑफ सालसेट तालुका पण ही आतां लायफ लायन पयली जाल्यार हांगाच पळय पळयशात ही आतां रिवर साल हांगा खारेबांदार हें पोंदार हें पळय फिल्ड हांगा जनरेट जाता तुजें सिवरेज सिस्टम सारकें चलना सो डायरेक्ट रॉ सिवेज येवन ह्या नदीन पडटा आनी आख्खें इकोसिस्टम हें जें आसा तें सगळें सोंपोवन उडयल्लें आसा एट द सेम टायम तुमी म्हणटाले कांय एक्शन जायना एक्शन जाता सरकार पयशे मोडटा एटलीस्ट ऑन पेपर crores of rupees are spent particularly to the WRD डिपार्टमेंट आनी कॉस्मेटीक कितें ना कितें करून ते दाखयता की वी हॅव डन समथींग म्हणून ऑन ग्रावंड नथींग हॅज बीन डन कितलेशे पयशे मोडले बट द स्टेटस को असोच आसा तसोच आसा हांगा सुद्दां पयलें जाल्यार आतां पळय मरीन ग्रोथ जो वायब्रंट ग्रोथ आशिल्लो तो मेला आनी भलतेच वीड्स येवन हांगा सगळें ऑक्युपाय करून बसल्या सो एक फोकस अप्रोच ना ओपन डेफिकेशन फ्री म्हणटा आमी ODF म्हणटा सिटीज पण हांगा तुका तांबयो घेवन बाटल्यो घेवन आजून लोक दिसता आयले जाल्यार सो इन्स्टेड ऑफ एडवान्सिंग अँड डुईंग समथींग गूड आमी रिवर्स डायरेक्शनान चल्ल्या हेंच चलना ह्या सरकारान कांय आनी बरें जावपाचें ना अशें दिसता हांगा पंचायत आसा बेनावलीचे हांगा कावन्सिलर आसा मडगांवचे नावेलीचे सगळ्यांचे लागता आख्खी जर आख्खी लायन पयशी ऑलमोस्ट सगळीं पंचायती जी बॉर्डरीर आसा इन्क्लुडींग आमची कुंकळी म्युन्सिपालिटीक सुद्दां एक भाग लागता नो एक्शन इज सीन टू बी डन गोयच्या शियाळी अधिवेशनात व्हड कायदे मंडळात घडामोडी नगरपालिका पणजी महानगरपालिका गोवा जनविश्वास नॉन बायोडिग्रेडेबल कोयर मोपा विमानतळ प्राधिकरण ही महत्वाची दुरुस्ती विधेयका विधानसभेत मंजूर केल्यात पळयात जमनीच्या नोंदीत आणि पहिल्या सर्वेक्षण येवजणेत प्रतिबिंबित जाल्ल्यो इमारती मुखेल अधिकाऱ्यांचे फावो त्या परवानगीत बांधल्यात अशे तरेचे नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2026 विधानसभेत मंजूर केले तशेंच जमनीच्या नोंदीत आणि पहिल्या सर्वेक्षण येवजणेत प्रतिबिंबित जाल्ल्यो इमारती आयुक्ताच्या फावो त्या परवानगीत बांधल्यात अशें मानून पणजे महानगरपालिका दुरुस्ती विधेयक संमत केले मोपा विमानतळार कंत्राटी नेमान वा प्रतिनिधित्व पद्दतीन कर्मचारी नेमपाक मेळचे म्हूण मोपा विमानतळ उदरगत प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले तशेंच निमणे जन विकास दुरुस्ती विधेयक मंजूर करतना विरोधकांनी बोवाळ घातलो विधेयकाचेर सारकी चर्चा करिनासतना गडबडीत विधेयकां मंजूर करतात असो आरोप विरोधकांनी केलो निमणे विधेयक मंजूर करीत मुख्यमंत्र्यान समारोपाचे भाशण दिले उपरांत अधिवेशनाची सांगता जाली
म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले, हवे म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले. कलम 2 ते 5, कलम 1 शेड्यूल अधिनियम 17 आणि प्रदीर्घ महत्त्वाच्या विधेयकाचे भाग झाल्या. मुख्यमंत्र्यांनी आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. मुख्यमंत्र्यांनी आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. पेपर दी. Speaker sir, I move that the bill may be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचे, जांकां जे मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, हय. तांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विनियोग विधेयक 2026 वर्सा खातीर अनुदाना खातीर पुरवणी मागण्या संबंदीत मंजूर जाला. गोंय मोपा विमानतळ उदरगत प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2026 मान्य जाला. 2. गोंय नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2026. Sir, I request to move that the motion to take the bill for the consideration, the Goa non-biodegradable garbage control amendment bill 2026. मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Amendment. प्रश्न असो आसा विधेयक Speaker sir. विचारांत घेवचें, जांकां तें मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, जांकां मान्य आसा. Hoy. The bill seeks to be inserted section 5D in the Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996 so as to constitute an authority called as Goa Deposit Refund Scheme Authority to ensure reuse, recycle and proper disposal of non-biodegradable packing material for implementation of the deposit refund scheme. स्पीकर सर, हातूंतल्यान सरकाराचो उद्देश एकूच आसा, पयल्यात पयली ही सुरवात करता आसतना फक्त अल्कोहोलिक बॉटल ज्यो आसा पळय न्ही ह्योच घेवपाच्यो, बाकीचो घेवपाचो सरकाराचो उद्देश ना. गोंय नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2026 दुरुस्ती सहित मान्य जाला. मान्य ना तरी ना म्हणचें. जालें. हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2026 मान्य जालें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्र्याच्या आदेशा उपरांत येरादारी पुलीस ॲक्शन मोडात. टिंटेड गाडयांचेर कारवाय करपाक फातोडेच्या येरादारी पुलिशेन सुरवात केल्या. पुलिसांनी 10 टिंटेड गाडयांचेर कारवाय करून तालाव दिला. मुख्यमंत्र्याच्या आदेशा उपरांत कोणाचेरूच कारवाय करपाक आता पुलीस भियेनात. कोणाच्याच धमक्याक बळी पडनासतना आता पुलिसांची कारवाय सुरू आशिल्ल्याचें दिसून येता. कालच्या सीएमाच्या अनाउन्समेंटानंतर म्हणजे टिंटेड ग्लासचेर कारवाई करपाच्या जो आदेश दिलो त्याच्या नंतर आज फातोर्डा पुलिसांनी रोखडीच ॲक्शन इनिशिएट केली आणि आज सकाळच्यान फातोर्डा पुलिसाची एक टीम रवींद्र भवन रस्त्यार उबी रावली आणि ताणें आतां पर्यंत 10 टिंटेड गाडयो हाडायल्ले आसात. हातूंत भितर धाकल्यो त्यो व्हडल्यो म्हणजे SUV जावं हाय एंड सुद्दां कार तांणी हाडायल्ले आसात आणि तांची सगळी टीम जी आसा ती काडपाची ॲक्शन स्टार्ट केली आसा. आतां पर्यंत तांणी 10 टिंटेड ग्लासाची 10 टिंटेड डार्क टिंटेड आणि बाकीचे कशे टिंट केल्ले आसा ते तांणी ताजेर ॲक्शन स्टार्ट केल्लें आसा. तांकां चलनी इश्यू केल्लें आसा आणि ही कारवाय अशीच चालू उरतली. सद्याक हो एक पॉयंट हांगा आसा आणि त्याच बरोबर आनी तांणी वेगवेगळे कडेन आपले फोर्स जो आसा तो दवरिल्लो आसा आणि टिंटेड गाडी जावं बाकीचे पेक्षा वायलेशन जाता ताजेर ॲक्शन तांणी आतां इनिशिएट केल्लें आसा. ही ॲक्शन अशीच चालू उरतली जो पॉलिटिकल प्रेशर घेवपाना तो पर्यंत ही ॲक्शन अशीच चालू उरतली. पुलिसांक एक नवो फोर्स मेळिल्लो आसा, पुलिसांक एक नवी ताकद मेळिल्ली आसा. सीएमाच्या आदेशा नंतर ती कोणाकय ॲक्शन घेतला ते भिनात. केदी व्हडली गाडी आसा जाल्यार ते आडायतात आणि तांचे टिंट आसा ते कोणालो फोन न घेनासतना प्रेशराक बळी पडनासतना ते काडटात अशें सद्याक दिसून येता. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव गोंयकर.
4 दशकां सावन चलत आयिल्ली आनी विद्यार्थ्यांक कलेच्या माध्यमांतल्यान आपल्यो भावना मेकळेपणान म्हणपाक योग्य माची मेळोवन दिवपी गोमंतक सकाळ वतीन कला सर्त येता त्या आयतारा 18 जानेवारीक घडोवन हाडल्या. शाळेंतल्या भुरग्यां सयत ज्येश्ठ नागरिकांकूय हे सर्तींत वांटो घेवपाक मेळटलो. ही सर्त गोमंतक सकाळ माध्यम पंगडान आयोजीत केल्या. पळयात. गोंयच्या सांस्कृतीक आनी तरणाट्यांच्या सत्तेचो भव्य उत्सव म्हळ्यार गोवा युवा महोत्सव. अंदू हे 27वें वर्स अंत्रुज मालाच्या GVMs डॉ. दादा वैद्य कॉलेजीच्या मैदानार ह्या सुवाळ्याचो साक्षीदार जाला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान पारंपरीक दिवले वांगडाच कॅनवसाचेर चित्र रंगोवन महोत्सवाचें उक्तावण केलें. तरणाट्यांनी आपलो हक्क आनी कर्तव्यां योग्य रितीन समजून घेवन गोंयचें सांस्कृतीक दायज सांबाळचें असो संदेश मुख्यमंत्र्यान दिलो. पळयात. हॉटेल इंडस्ट्रीत जर काम करतले आसत जाल्यार हांगा येवपी तरणाटे खंयचे आसात तर हे व्हायट कॉलर जॉब मेळपी तरणाटे जे आसात हे नॉर्थ इस्टांतल्यान हांगासर येतात. मागीर नॉर्थ इस्टांतल्या 7 स्टेटींतले तरणाटे येवन ह्या हॉटेलांतले जॉब ग्रॅब करतात. मागीर वाय नॉट वी आमी कित्याक न्ही, आमचो तरणाटो खंय कमी पडटा, तेणी स्कील कित्याक जावचो न्ही म्हणून तर गोंयच्या 11 ITIंनी व स्कील इन्स्टिट्यूट इन द हॉस्पिटल बट ताचो फायदो आमच्या तरणाट्यांनी घेवपाक जाय. म्हणून हांव जेन्ना म्हणटा तेन्ना करियराची वाट आनी करियराची संद ही जर आतां दाखयली न्ही जाल्यार केन्नाच जावचें ना. आज गोंय मुक्त जावन 63 वर्सां पुराय जाली. बट 63 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत सुद्दां तरणाट्यांक एक वाट दाखोवपाची गरज आसा आनी ती वाट जर म्हाका दिसता युवा महोत्सवा सारकेल्या अशा संस्थांतल्यान ती दाखोवपाक जाय जेणे करून तरणाटो आपल्या पांयार उबो रावपाची गरज आसा. हांगासल्यो असलेल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आमी ग्रॅब करपाची गरज आसा. ह्यो जर आमी घेतल्यो ना जाल्यार फाल्यां सकाळी आनी कोण तरी घेतलो आनी मागीर मात आमी म्हणूं नाका की आमचे गोंयचे दायज हे आनी कोणी तरी पळोवन गेले. हय, हे सांबाळपाकूय जाय आमीच, बट ताची जबाबदारी घेवपाक जाय आमीच. हय, म्हादय आसतली किंवा कुशावती आसतली, कुशावतीचो नवो डिस्ट्रिक्ट तयार करता आसतना म्हाका अभिमान आसा की त्या डिस्ट्रिक्टाक हांवें कुशावतीचें नांव दिलां आनी कुशावतींतल्या राहालांतल्यान आमी म्हणटा त्या अंत्योदय तत्वाचेर आमी अंत्योदय आनी सर्वोदय ग्रामोदय ह्या तिनूय तत्वाचेर लोकां पर्यंत प्रशासन व्हरपाचें काम म्हज्या सरकारान करतलें. आयच्या तरणाट्यांक उलो मारता आसतना हय आमी जे म्हणटा की हांगासल्यो नद्यो आसतल्यो, हांगासल्यो बाकीचें सगळें काम सरकाराच्या बरोबर गोंयच्याय लोकांचें आसा, गोंयच्याय तरणाट्याचें आसता. काणकोण म्हालांतल्या राजबाग वाठारांतल्या 5 स्टार हॉटेलांत आडयल्ल्या पागी समाजाच्या देवाची घरवई वचपाचो मार्ग निमणो उक्तो केलो. फाटले कितलेशेच दीस ह्या मार्गाचेर थळाव्या नागरिकां मदीं आनी हॉटेल वेवस्थापनांत वाद चलतालो. पूण कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न उपरासचो न्हय हे खातीर उपजिल्लो अधिकाऱ्यान हस्तक्षेप करून हो प्रस्न सुटावो केलो. काणकोण म्हालांतल्या राजबाग वाठारांत 5 स्टार हॉटेलाच्या कुशीक पागी समाजाच्या देवाची घरवय आसा. हांगा वर्साक जायते फावटी धार्मीक विधी करतात. पूण हॉटेल वेवस्थापनान ह्या देवाच्या घरवईत वचपाचो मार्ग लोखणाची गेट घालून आडायल्लो. अशोक धुरी आनी हेर थळाव्या लोकांनी काणकोणचो आमदार आनी मंत्री रमेश तवडकर तशेंच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाची भेट घेवन ताका हे विशीं म्हायती दिली. नगराध्यक्ष लक्ष्मण पागी आनी नगरसेवक रमाकांत नाईक गांवकर हाणें हॉटेल वेवस्थापना कडेन हे विशीं उलोवप केल्ले. पूण वेवस्थापन आपल्या हट्टार ठाम आशिल्ले. देखून थळाव्या लोकांनी उपजिल्हाधिकारी प्रतापराव नाईक गांवकराची भेट घेवन ताका हे विशीं सविस्तर म्हायती दिली. उपरांत जिल्हा अधिकाऱ्यान हॉटेल वेवस्थापना कडेन चर्चा करून संबंधितान घाल्ली लोखणाची गेट काडून उडयली. तशेंच ह्या गेटीक कोणूच कुलूप लावचो ना अशें ताणें ह्या वेळार स्पश्ट केलें. अशोक धुरीचे एक हे आसलो की आमचो एक्सेस आसा तो तेमी ब्लॉक केला म्हणून आमी वचपाची ट्रेडिशनल वाट ती बंद केला म्हणून आनी ते प्रोसिडींग न्ही म्हाज्या फुड्याक चलतालें अंडर सेक्शन 145 ऑफ CRPC. सो मागीर बींग आय एम अ लोकल म्हाका दिसता पार्टी नंबर 1 पार्टी नंबर 2 ऑब्जेक्शन हाडलें की आय कॅनॉट टेक दीस प्रोसिडींग आनी ते प्रोसिडींग आसा ते केपें डेप्युटी कलेक्टरा फुड्याक धाडून दिलें. सो ते प्रोसिडींग चलता आसतना तेमचो डिमांड आसलो की थंय एका गेट घातला आनी त्या गेटीक लॉक घायला म्हणून. सो तेंचे ते डिस्कशन चलत आसलें की ते लॉक बाबा कित्याक घातला हेजेर ते टोटल प्रोसिडींग चलताले ते केपें डेप्युटी कलेक्टरा फुड्याक. सो हांव इंटरवीन जावं ना. सो ह्या 2-4 दिसाक असो इशू जालो की गांवचे लोक सगळे एक कडेन जाले की ते म्हणटा की आमचो हो ट्रेडिशनल रिच्युअल
पातवी आमगे वर्साक एक 7-8 फाटी अशें आमचे रिच्युअल परफॉर्मन्स आसता आनी आमकां ट्रेडिशनली हेवटेन वचपाक पडटा आनीक देवा आमची पालखी येता तेन्ना बी तेमी परफॉर्म्स करता रिच्युअल परफॉर्म्स करता. सो जेन्ना हिंगा इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना पयलें जाल्यार तेणें गेटीक लॉक केले आसा एंड पातवी आसा तो कंप्लिटली तेणें लोखणाचे बार घालून बंद केल्ले. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द पीस एंड हार्मनी इन द लोकॅलिटी कित्याक सगळे लोक येवन मागीर तेंचो डिमांड आसा हें प्रोसिडींग आसा तें सब डिविजन बिफोर द डेप्युटी कलेक्टर केपें आसा. सो टायम बी हांवें तो एक्सेस ओपन केला आनी तो पातळी हांवें ओपन केला. अशोक कितें करता आनी तो GM कितें करता हें ते कलेक्टरान सांगलें तुमी तेजेर विचार म्हाका पळय म्हणटा कशें कितें आहा तें कोण GM CMान कितें सांगलें अशोक जर कितें करता जाल्यार तूं कंप्लेन कलेक्टरा दी आनी GMाक बी तेणें सांगलें तूं GM कितें करता जाल्यार अशोका कंप्लेन दी म्हणून. त्या नंतर तें सगळें सॉल्युशन काडून GMान सांगलें तेका तूं ती ओपन कर म्हणून 1 म्हयन्याचो एक पिरियड दवर म्हणून मागीर 1 म्हयन्याचो कितें जाता कशें कितें जाता तें पळय म्हणून. तेजी म्हाका आज दिसता की ती 24 वरां चालू उरतली. आमचे घरा कडेन कशे भाशेन आमी दीस काडला खंयचे वाटेन येता तें आमकां खबर नासलें. तेन्ना हो इश्यू आसा तो आमच्या तवडकर सरा कडेन पावयल्लो. तवडकर सरान आमकां आश्वासन दिलें की आमी CMा कडेन वचून CMा कडेन घेवन तुमकां बसून हो तो आमकां इश्यू सॉर्ट आउट करता म्हण. तेन्ना आमी कमीच कमी म्हाका दिसता 3 म्हयने 3.5 म्हयने आमी काडले. आमकां अवपास आसलो कितें आमकां तवडकर सर आमकां CM सर आमकां आमगे सोल्युशन करता म्हण. तेन्ना परत तवडकर सरा कडेन वचून परत आमी CM सरा कडेन वचून आमी 7 तारखेर ह्या म्हयन्याच्या जानेवारी म्हयन्याच्या 7 तारखेर आमी CM सराक मेळ्ळे. CM सरान सांगलें डेप्युटी कलेक्टर सराक सांगलें की ती गेट आसता तांकां ओपन करून दी म्हणून आनी 1 म्हयनो तरी मॉनिटरींग करा म्हूण सांगलें. तेन्ना काही अडचणी भितर तांकां येवपाक मेळना आनी आयज लास्ट शेवटी आयच्या दिसाक डेप्युटी कलेक्टरान येवन ती गेट आमकां ओपन करून दिली आसा. तेन्ना पयले सुवातेर आतां हांगा गेट ओपन जाल्या ते हेज बाबतींत हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून सांगता. सगळ्यांनी आमकां सहकार केलें तेका लागून हांव देव बरें करूं म्हणून सांगता. बट फर्स्ट ऑफ ऑल गेट आतां ओपन जाल्या बट आतां सद्या अशें जालें अशोकाची वाट अशोकाची घर तशें करून जालें. पूण हें सगळ्या लोकांनी सगळ्यांक पीस मांडपा खातीर अशोक करची न्हू ही कितें म्हणल्यार सगळ्या वाडेकारांनी सगळ्यांनी समजून घेवन सगळ्यांनी पीस मेंटेन करचो हांगा. आनी हॉटेलान जशी CMान ऑर्डर सोडली आसा CM सरान की हॉटेलानूय बी आमचे कडेन कोऑपरेट करून सारकें वचपाचें तशें आमी तेंचे कडेन कोऑपरेट करून सारकें वतलीं. सो सगळे वाडेकारांनी मेळोन आनीक दुसरी लोक खंयसान हांगा येतात तेंच्यांनी बीन सगळ्यांक हांगा पीस मेंटेन करपाचो. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर सोहेल कुमारपंत. गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.